नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणल्यार आवाज गोंयच्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फलोत्पादन महामंडळ भेस बरें फायद्यां, थकबाकी केली वसूल। महामंडळाच्या गाड्यांचें प्रमाण वाडटा, प्रेमेंद्र शेट हांणी दिली माहिती। तामसोडो धारबांदोडे खैरीच्या झाडाची तस्करी करपी 11 जाणांक रान खात्यान केले अटक। इन्फ्लुएन्झाचो धोको वाडला, लोकांनी घेवची जतनाय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आवाहन। येता त्या नव्या आर्थीक वर्सांत गोंय संगीत महाविद्यालयाच्या नव्या इमारतीचे काम करतले सुरू। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन। आनी 4 दिसां भितर दुसरे फावट लागलो मडगांव कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान चुकिल्ल्या कोयराक उजो। आता खबरो विस्तारान। फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांक बरे दीस आयल्यात, ते लुकसाणान ना अशें म्हणीत फलोत्पादन महामंडळ बंद जावपाच्या चर्चेक अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेटान पूर्णविराम लायला। गोंयांत पयलीं फक्त 700 भाजयेचे गाडे चलताले, आतां 1080 भाजयेचे गाडे चालू आसात। तशेंच पयलीं 70 ते 80 टन भाजी येताली, पूण आतां 120 ते 160 टन भाजी एका दिसाक गोंयांक येता। बेरोजगारांक काम मेळचें ह्या हेतान हे गाडे वाडयल्ले आणि आयज 1080 लोक भाजयेचे गाडे घालून भाजी विकपाची कामां करतात अशी माहिती प्रेमेंद्र शेटान दिली। गाडे आसा, हे गाडे 1080 गाडे चालू आसा हे सांगपाक मोठी खुश भोगता। हेच गाडे पयलीं जेन्ना आमी ह्या पदाचो चार्ज घेतलो तेन्ना 700 एक्टीव गाडे आसले, 700 आणि एका वर्साच्या कालावधीत ह्या 11 म्हयन्याच्या कालावधीत 1080 एक्टीव गाडी आसा। ह्या पयलीं आमी चार्ज घेवच्या पयलीं कॉर्पोरेशनान 70 ते 80 टन भाजी पर डे येताली, जी आयज वाडोवन 140 ते 160 टन पर डे अशी इतली भाजी येवपाक सुरवात जाल्ली आसा। आनी हेजें फलस्वरूप जी ही सेल वाडला हेजें कारण कितें की आमी आतां बऱ्या दर्जाची भाजी गोंयकारांक आनी कम किफायती रेटीन दिता, म्हणून ह्या भाजयेचो खप वाडलेलो आसा गोंयांत। आनी हो खप वाडल्या मुळे जी 160 टनाचेर जी भाजी गेल्ली आसा, म्हणजे पयलीं आसली ती 70 ते 80 टन अशी दिसाक खपताली, आनी आयज 140 ते 160 ह्या सरासरीत आयज पर डे भाजी खपता। मंगळारा तामसोडो धारबांदोडे हांगा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खैरीच्या झाडाची तस्करी करपी 11 जाणांक अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 गड्यां सयत एक पिस्तूल तशेंच 4 लाख रुपया जप्त केल्यात। पोयच्या रान खात्याचे अधिकारी नारायण प्रभुदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय केली। ही गाडी जी आसा पळय न्हू आमी ती सर्वे नंबर 7 धारबांदोडा तामसोडो धारबांदोडा विलेज धारबांदोडा तालुका हांगच्यान आमी ही जप्त करून हाडला। हे जेन्ना आमी गाडी सर्वे नंबर 7 पावले तेन्ना ही गाडी लोड आशिल्ली। हे किशा कॅटेच्यू म्हळ्यार खैरीची हे लाकूड आसा, हे खूब महाग आसा लाकूड, बरें सायला पेक्षाय महाग आसा। हे लाकूड हाजे बारीक बारीक चिप्स मारून ते हाका कत्था खैर कात काडपाक यूज करता, आनी हे किलोनी वता आनी हाजो मार्केट वॅल्यू खूब आसा, तेन्ना ताचे खातीर ही चोरी जाता। आमी ऑन द स्पॉट 7 लोकांक रेड हँडेड आमी धरलेडेन आसा। जाग्यारूच धरल्या आमी आमकां सर्वे नंबर 7 धरल्या आमी आमकां। आनीक
मागीर इन्वेस्टिगेशन करतरीत तांचे कोण ते मास्टर माइंड आसा ताका आमी मागीर रातच्यो 12 सुमार राती अरेस्ट केला आनी ताचें नांव आसा संदेश नायक ओरिजिनल आई गांवचो महाराष्ट्रा तो सद्याक गोंयानूच रावता पर्या अशें म्हणून आमी सद्याक दिसती पडलो ताका आमी अरेस्ट करून सद्याक तांकां आमी ऑफेंडराक आमी आतां मेडिकलाक हें केल्या सगळे मरे 11 लोक आसा 11 गाडयेन मरे आमकां हे गाडयेन आमकां एक मशीन मेळ्ळा कटर चेन सॉ कटर मेळ्ळा बॅटरी ऑपरेटेड चेन सॉ मेळ्ळा आनी हे लाकडाची आनी थोडे लाकूड सायटीर बी आसा एक अंदाजीत किंमत अशी 1 लाख रुपया आसतली 12 सुमार सीज केले दारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हण तो ताका मागीर मास्टर माइंड तो आयलो मागीर आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले 7 4 11 जाले सगळे ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला की काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा ताका केरी धरलेली आसा पयलीं फोंड्याय धरलेली आसा आनी पेडण्याय धरलेली आसा आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता ते एक एअर पिस्तॉल्स दिसता इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स कॅश 4 लाख ताचे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा आनी 2 अंगठी आसा आनी एक चेन आसा प्रथम दर्शनी अशी दिसता की काय म्हणल्यार ती गोल्डाची आसपाक शकता बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन बाय द ऑथरायज्ड गोल्ड डीलर आय कॅनॉट एक्झॅक्टली नाव डायवर्ज ती गोल्डाचीच आसतली म्हणून गोंयांत कोविड तशेंच इन्फ्लुएन्झाचे दुयेंती वाडत आसात देखून लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची कोविडाची लक्षणां दिसून आयल्यार लागींच्या भलायकी केंद्रांत वचून बेगोबेग तपासणी करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें हे विशीं केंद्रा कडल्यान मार्गदर्शक तत्वां मेळटलीं ताची गोंयांत खरपणान अंमलबजावणी करतले अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें पुराय देशात वेगवेगळे कोविडाचे केसी वाडटा त्याचबरोबर इन्फ्लुएन्झा केसीस जे आसा पयलीं त्यो वाडपाक लागल्या सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट कशें प्रिकॉशन गव्हर्मेंट मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम एडवायजरी काडपाक शकता प्रिकॉशन्स लोकांनी घेवपाक जाय त्या खातीर म्हाका दिसता एक गजाल म्हणजे ज्यो प्रिकॉशन्स कोविडाच्या वेळार घेता तेतून थोडी घेवपाक आतां सुरवात करता जाय सगळ्यांनी आपल्याक मातशी सुद्दां जर थंडी सिम्पटम्स वचून टेस्ट करून आपण आयसोलेशन रावप हाची सुरवात जावप गरजेचें आसा ट्रिटमेंट घेवप गरजेचें आसा एडमीट जावप ट्रिटमेंट घेवप त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक एडवायज करता की जेका आपल्याक थंडीची फील जाता तेणी गरजेन पब्लिकांनी येवचो न्ही तरी डायरेक्ट असो टेस्ट करचें आयसोलेशनान घेवचो आनी आपूण ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करता इन फ्युचर आमी मॉनिटर करता मॉनिटर केल्या उपरांत जर प्रमाणे केसीस वाडटा मागीर ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एडवायजरी कितें इश्यू करता ताजेर फुडलें डिपेंड आसा कितें करता येता त्या आर्थीक वर्साक नवे संगीत महाविद्यालयाच्या कामाची सुरवात सरकार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें तशेंच संगीत महाविद्यालयाक कांय दिसां भितरूच हॉस्टेल सुविधा लेगीत उबारून दितले गोंयांत बरेचशे ऑडिटोरियम कार्यावळी जावंक नाशिल्ल्या कारणान खूब तेंप रिते उरतात अशी खंत लेगीत मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली नवीन बिल्डिंग येत्या फायनान्शियल इयरमध्ये नक्कीच सुरू होईल एवढं मी सांगतो बागेचा विषय मी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन प्रसाद आणि आपले प्रिन्सिपल या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन जागा कुठेतरी फायनलाइज करू कारण म्युझिक कॉलेज व्हायला पाहिजे असेल तर ती 1000 स्क्वेअर मीटरच्या जागेत होऊ शकत नाही तिला मिनिमम टू मिनिमम इट इज अ गुड कॅम्पस मिनिमम टू मिनिमम इट शुड बी द 7 ते 8000 स्क्वेअर मीटरच्या जागेमध्ये एखादी प्रशस्त बिल्डिंग असणं ते गरजेचं आहे म्हणून त्यानुसार विचार सुरू आहे पण एक चांगली बिल्डिंग तुमच्यासाठी नक्कीच सुरू करू पण त्या अगोदर जो हॉस्टेलचा विषय आहे मला वाटतं फक्त 2 फ्लॅट काहीतरी तुमच्याकडे आहेत बाकीच्या विद्यार्थ्यांना पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत जे विद्यार्थी या ठिकाणी ऍडमिशन घेतात हॉस्टेलचा विषय पुढच्या अकॅडमिक इयरमध्ये राहणार नाही नक्की तुम्हाला नवीन हॉस्टेल हे याच वर्षी म्हणजे अकॅडमिक इयरला आम्ही नवीन कुठेतरी ऍडजस्ट करून नवीन हॉस्टेल देतो एवढं मी निश्चितच आपल्याला सांगतो ज्यांना गरज आहे त्यांना मिळत नाही आपण बघतोय की गोव्यामध्ये खूप मोठे मोठे ऑडिटोरियम आम्ही करून ठेवलेले आहेत त्या ऑडिटोरियममध्ये कधी कधी 3-3 महिने एकही कार्यक्रम होत नाही आणि तिथं बसलेल्यांना रोज ऑडिटोरियमची गरज आहे तिथं ऑडिटोरियमच नाही आहे ही खंत आहे
एनी हाव बट तुरंत त्याच्यासाठी सोल्युशन काढण्यासाठी मी आता बोलत होतो की मेनिजिस ब्रागांजा ह्याचे छोटा ऑडिटोरियम मोठा ऑडिटोरियम आपल्याशी मी अफिलिएटेड करून देतो सो दॅट असे कार्यक्रम ज्यावेळी आपल्याला आपल्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटला घ्यायचे आहे त्यावेळी तुम्ही तिथं घेऊ शकता इधर इन द मेनिजिस ब्रागांजा अदरवाईज इन द ESG ऑडिटोरियम तुम्ही अशा पद्धतीचे कार्यक्रम तुमची नवीन बिल्डिंग होईपर्यंत आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकता एवढा मी नक्कीच सांगतो. मडगांव कदंबा बस स्टँडा लागसार उडोवन दवरिल्ल्या सुक्या कोयराक उजो लागलो. 4 दिसां भितर उजो लागपाची ही दुसरी घडणूक जावन आसा. दनपारच्या वेळार 2:50 उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो पूण अजून मेरेन त्या कोयरांत उजो धूर येत आसा. नेमको हो उजो कसो लागलो हें मात अजून स्पश्ट जावंक ना. कितल्यांक सुमार कॉल आयलो तुमकां? 2:50 कॉल येयले की गार्बेज गॉट फायर नियर पेडीची बस स्टँड. इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आनी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू आसा. ऑलमोस्ट उजो आसा गार्बेज चड डंप केली आसा उजो पालोवपाक मातशी डिफिकल्टी आसा ताका टॅपिंग करपाक जाय मड हाडून टॅपिंग करून JCB हाडून जाल्यार तो स्मोक वयतलो. व्हडलो फ्लेम ना ताका ओन्ली स्मोक आसा. सो लोकल्स कोणी घालताय का कोण ते पब्लीक आसतना ना बस स्टँड आसा सो कोणी घालतूच सगळी स्मोकिंग करता ना रिजन मेळना ऑर्डर फायर. मंगळारा दनपारां 68 घनश्याम देसाय आणि मधुकर देसाय यांच्या काजू बागायतीक अचकीत उजो लागलो. दनपारचो वेळ आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो आणि काजूची कलमां आंब्याची झाडां उज्यान लासून गुबड जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी उजो नियंत्रणात हाडलो. उजो कसो कितें लागलो हाचो सोद घेवप चालू आशिल्लें. कोणे तरी मुद्दाम उजो लायला असो दुबाव लेगीत बागायतीच्या धन्यांनी उक्तायलो. मनोहर पर्रीकर समाधी थळाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या गवताक मंगळारा दनपारां अचकीत उजो लागलो. तळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न जालो. उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण कळूंक ना. उजो कोणे घालो हाचो तपास लेगीत चालू आशिल्लो. खोर्जुव्या एक गाडी स्कूटर आनी 2 सायकलींक मंगळारा फांतोडेर अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान गाडी स्कूटर आनी सायकली उज्यान लासून गुबर जाल्यो. थळाव्या लोकांनी घातपाताचो दुबाव उक्तायला. ह्या घडणुकेचो पंचनामो पुलिसांनी केला. हे विशींचो फुडलो तपास चालू आसा. कुंकळ्ळेच्या शारदा उडपी हॉटेलाक सोमारा मध्यानराती अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय हॉटेल उज्यान लासून गोबर जालें. हो उजो 12 वरांचेर लागिल्लो तेन्ना थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी उजो आटोपांत हाडपाचो यत्न केलो. उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर सुमार 3 उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो वापरच्यो पडल्यो. उजो लागिल्ल्यान हॉटेल धन्यांचें बरेंच लुकसाण जालां. गोंयभर रान वाठारांत जो उजो लागलो ताचे फाटल्यान लँड माफियाचो हात आसा. देखून जंय जंय उजो लागलो ते वाठार नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून जाहीर करचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मागणी केल्या. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीचे बसके उपरांत युरी उलयतालो. पळयात ताचें म्हणणें. This fire that has happened, definitely we will raise this issue because I had made a request that these areas, because of afforestation, they should be
declared as no NDZ move, because this is the need of the RN. Basically, why this has happened, Disaster Management Act, under that pretext, last time we had raised, J. Berger company, J. paint company, when that episode had happened, basically this is a failure of this government with regards to this disaster management, and there are fire mafia also involved. I had asked the Honorable Chief Minister to investigate into this. Definitely we will take up these issues. Apart from that, there are several other reports also by ISRO declaring that both the districts as landslide affected. Also, there is a report which says that there is, due to soil erosion, Amgeli coastline 15.2 hectares basically we have lost due to this soil erosion. The unemployment are, several of our members have put private members resolution, the unemployment rate that is happening today, the corruption that has been said by their own ministers, that this corruption angle with regards to job in government agencies needs to be probed. वडू बुद्रुक तुळापूरच्यान छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधी स्थळावयल्यान आयिल्ले धर्मवीर ज्वाळेक दिवसले भव्य येवकार दिलो. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुण्यतिथी निमतान मंगळारा सकाळी धर्मवीर ज्वाळाचे बेळगावच्या चोरलाकेरी साखळी मार्गान दिवचले आगमन जाले. उपरांत पोरणे बस स्थानकाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याकडे ही ज्वाळा दर्शना खातीर दवरली. शिवप्रतिष्ठानचे धारकरी आणि शिवप्रेमींनी हे ज्वाळेचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी आणि संभाजी महाराज हांचो जयघोष करीत हिंदू राष्ट्र निर्मितीचो सोपूत घेतलो. औरंग्यानं संभाजी राजांना मारलं नाही. अरे औरंग्या कोण संभाजी राजांना मारणारा? काय हिंमत लागून गेली त्याची? औरंग्यानं मारलं फक्त संभाजी राजांच्या देहाला. तुळापूर वडू बुद्रुक या ठिकाणी, तुळापूर या ठिकाणी आणि त्या ठिकाणी संभाजी राजांची समाधी आहे. आणि ह्या समाधीच्या ठिकाणी प्रतिवर्षाप्रमाणे धर्मज्वाला प्रज्वलित केली जाते, पेटवली जात नाही. कारण जिथं नसतं तिथं पेटवलं जातं, पण जिथं असतं त्या ठिकाणी प्रज्वलित केलं जातं. आणि त्याप्रमाणे ती ज्वाला, धर्मज्वाला प्रज्वलित केलेली आहे. आणि ती आमच्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरून बेळगावहून आमच्या गोव्यात डिचोली या ठिकाणी आलेली आहे. अशा तऱ्हेने एकत्रित यावं लागेल, संघटित व्हावं लागेल आणि या अशा दिवसांचं स्मरण हे करणं आवश्यक आहे. कारण इतिहास आपल्याला प्रेरणा देतो, स्फूर्ती देतो, आपल्यामधली शक्ती, शास्त्रवृत्ती जागृत करतो. शास्त्रते हे आपल्यामध्ये जागृत होणं आवश्यक आहे. जशी ज्ञानाची ज्योत आवश्यक आहे तशी शास्त्रते, शास्त्रशक्ती ही आवश्यक आहे. आणि या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी सर्व जे एकत्रित जमलेलो आहोत आणि हा जो उच्चार इथं झालेले आता श्री गोविंद चोडणकर यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे की गोव्यातही आपण सर्वांनी एकत्रितरित्या या दिवसाच्या निमित्ताने ही मागणी करणं आवश्यक आहे. तिथं अनेक ठिकाणी प्रयत्न झालेत. वास्को हे जे नाव आहे, जो आक्रांत आहे, तो चाचा होता, लुटारू होता. वास्को द गामा हे नाव बदलून त्या शहराला संभाजीनगर हे नाव दिलं गेलं पाहिजे, याचा मी परत एकदा पुनरुच्चार करतो. उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड हांची बायल दोतोर सुदेश धनखड सध्या गोंयांत आपल्या घराब्या वांगडा पर्यटनाची मजा घेवपाक आयल्या. तिणें आपल्या घराब्या वांगडा बाणावले दर्यावेळेर भेट दिवन उदकाच्या खेळाचो आस्वाद घेतलो. पेले फेर्नांडीसान तिका व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. फाटींच फामाद खेळगडो सचिन तेंडुलकर गोंयांत आयिल्लो तेन्ना पेलेनूय ताका येवकार दिल्लो. व्हड व्हड सेलिब्रिटी पर्यटन हंगाम मनोवपाक गोंयांत येतात. कांय पर्यटक दक्षिण गोंयांत बाणावले दर्यावेळेर मजा घेवपाक येतात. पेले फेर्नांडीस तांकां आपुलकायेन येवकार दितना दिसता.
तशेंच गोंयची संस्कृताय गोंयचे दायज हाचे विशीं पयलीं तांकां म्हायती दिता। गोंयची वळख हेर राज्यां मेरेन पावयतले जाल्यार पर्यटकांक आपुलकायेन येवकारप गरजेचें। तशेंच पर्यटकांक गोंयची वळख करून दिवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा। फुडल्या 20 ते 30 वर्सां खातीर उदक सांबाळून दवरपाक लागून सरकारान नेटान पावलां उबारल्यात। ते खातीर गोंयभर वेगवेगळे कडेन 4 धरणां बांदपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। साळावली धरणाची उंचाय वाडोवपाची आसा, तेच बरोबर धारबांदोडेच्या काजूमळ वाठारांत धरण बांदपाचोय प्रस्ताव आसा। डिसेंबराच्या निमाणे कडेन ताचो बुन्यादी फातर बसयतले अशें मंत्री सुभाषान ह्या वेळार कळीत केलें। मुखाल्ल्या 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी मुखाल्ल्या 20 वर्सांत जे कितें उदक आमकां सांबाळपाक जाय आमकां गोंयकाराक जाय, ती मागीर म्हादय आसूय किंवा थोडच्या शापोरा न्हंय आसूय थोडच्यान मागीर आमची जुवारी न्हंय आसूय, जे उदक आसा तें उदक सांबाळून आमकां मुखाल्ल्या 20 वर्सांत 30 वर्सांत गोंयकाराक उदकाक पातशेर जायना अशा प्रकारची जबाबदारी घेवपाक पळयता आनी म्हजे कश्ट आसतले की तें उदक आमकां सगळ्यांक सांबाळून दवरपाक। हांव चिंततां की मुखाल्ल्या 2 वर्सां भितर नवीन 3-4 तरेची धरणां बांदची म्हणून। म्हजो एक गांव आसा, त्या गांवचें नांव आसा माणक्या गोळ म्हणून, थिंगा एक धरण घेवपाक सोदता जे आमकां 3 म्हयने उदक दितले। साळावली डॅम जे आसा पळय, ज्या डॅमाचें उदक हांगसर पावता तेजी आनी मातशी उंचाय वाडयता, कारण पयर जेन्ना आमचें उलोवप जालें तेन्ना म्हाका इंजिनियरान सांगलें सर तुवें 15 नोव्हेंबराक उदक दिलें आनी साळावली धरणाचें उदक 2 मेत्र सकयल देंवलें अशें म्हणून। 2 मेत्र सकयल देंवप म्हणजे कितलेशे लाखांनी उदक कमी जालें आसा। दोन्ही उपाय करपाकच जाय, उदकय सांबाळपाक जाय मनशां दिवपा खातीर आनी उदकय सांबाळपाक जाय शेती दिवपा खातीर। आनी म्हणून मागीर आमचे इंजिनियर आसात ते फाटल्या 6 म्हयन्याक काम करतात आनी तेणी थारायल्लें आसा की साळावली डॅम जे आसा तेजी हायट वाडोवपाची। नवीन डॅम जे आसा पळय तेय बांदपाक घेवपाक केल्ले आसा। एक धारबांदोड्या म्हणटा थिंगा काजूमळ म्हणून एक वाडो आसा, गांव आसा, ते काजूमळ म्हणून थिंगा डिसेंबराच्या 2023 एक धरणाचे आमी बुन्याद घालतले। वीरभद्र उत्सव हो दिवचलच्या शिगम्याचें वैशिश्ट्य। ढोल ताशांचो घणचेकटार घण आनी दिन्ना थय्याच्या तालाचेर सोमारा राती दिवचले वीरभद्र उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। अंदू भितरली पेट बाजारकार मंडळा वतीन हो उत्सव मनयलो। गौतम गोवेकर हे वीरभद्र जाल्ले। गाराणे घाले उपरांत वीरभद्राचो थयथयाट सुरू जालो। दिन्ना थय्याच्या तालाचेर विशिश्ट पद्दतीन नाचपी वीरभद्राक पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। ताका सुखरूप तुझ्या पांया कडेन व्हरचें सायबिणी, तशेंच सर्व वर्स भायले पेटकार तशेंच भितरले पेटकार तुझे जे जे उत्सव आसा ते येता। आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।